सेजा गोवा मायनिंग कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज युनियन ह्या सेजा वेदांता कंपनीच्या कामगारांनी सगळे सोपस्कर पुराय करून युनियनाचे नवीन कामगार फुडारी म्हूण ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे हांची निवड केल्या. मात सेजा कंपनी ह्या नियुक्तीक मान्यताय दिवपाक तयार ना. फाटले 5 म्हयने जाले कंपनी कामगारांची फटवणूक आनी छळ करता. कंपनीन कामगार संघटनेची ही मागणी मान्य केली ना जाल्यार मिनाची येरादारी जावपाक दिवचे ना तशेंच जन आंदोलन करपाची शिटकावणी कामगारांनी दिल्या. आरडीएक्स खातीर दिवचलच्यान यशवंत परब. गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनाक जेचे अध्यक्ष जावन आसा श्री अजित सिंग राणे आनी त्यात आमच्या युनियनाचे प्रेसिडेंट जावन आसा. आमी युनियन बदलून 5 म्हयने जाले आनी तेन्नाच आमी ते रजिस्टरूय केल्ले. रजिस्टर करून जे फॉर्मेलिटी करपाक जाय आसले अजित सिंगाच्या इंट्रोडक्शनाक तेजो कंप्लीट आमी लेटर हेड करून रिक्वेस्ट लेटरां दिवन मॅनेजमेंटाक जाय त्यो रिक्वेस्ट लेटरां दिली. त्याच बरोबर आमी पर्सनली जायत्यो मिटिंगो मॅनेजमेंटा बरोबर घेतल्यो, पण आजून देखत आमच्या लिडराक तेंच्यांनी रिकॉग्नायज करूंक ना. खंयसर तरी दिसता की कामगारांचे आमचो मॅनेजमेंट खंयसर तरी आमचो मॅनेजमेंट मानव अधिकार आसा पळय तेच्या विरुद्ध वागपाक लागला म्हणून. आमी डेमोक्रेसीन रावता आनी आमकां कॉन्स्टिट्युशन फंडामेंटल रायट दिल्ले आसा. तितूंतले फंडामेंटल रायट आर्टिकल 19C जो आमकां युनियन फॉर्म करपाक परमिशन दिता त्या आधारे आमी आमचो युनियन फॉर्म केल्लो आसा. आमी जे कायदेशीर बाबी आसा त्यो सगळ्यो पूर्ण केल्ल्यो आसा. इतले करूनय आमची मॅनेजमेंट अजित सिंगाक रिकॉग्नायज करपाची कांयच दखल घेयना. हे दिसता हे आमकां कामगारां खातीर अन्यायकारक आसा. देखून आमी एक मोठे जन आंदोलन करपाचे ठरिल्ले आसा. त्या खातीर आमकां ड्युजलचे जे हाय ट्रक ओनर आसा तेंच्यांनी आपलो पाठिंबो व्यक्त केल्लो आसा. एखादे मोठे जन आंदोलन जाले जाल्यार हेका जबाबदार आमचो मॅनेजमेंटूय आसतलो, त्याच बरोबर हो गव्हर्नमेंटूय आसतलो. कारण फाटल्या असेंब्ली वक्तार आमचे ड्युजलचे MLA श्री नरेश सावळ हेंकां आमी आमची कागाळ तेंचे कडेन घेवन गेल्ले आनी तेंच्यांनी फाटल्या असेंब्ली वक्तार आमचो प्रश्न हो क्वेश्चन आवर्सान रेज केल्लो. त्याच बरोबर हे आमचे एक प्रश्न आसा तो माननीय चीफ मिनिस्टर गोंयचे चीफ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हेंकांय आमी निवेदन केल्ले आनी त्याच बरोबर लेबर मिनिस्टराकूय हेजें आमी निवेदन दिल्ले. तेन्नाच्यान आयज तकत हेची दखल कोणेच घेवंक ना. आमच्या ट्रकाचो जर बिझनेसाक धरलो जाल्यार आमी प्रॉफिटान ना आनी कंपनी सदांच प्रॉफिटान आसा. प्रॉफिटान आनी कशें काम केलें. कंपनी फाटले 4 वर्सां बंद आसली त्या इंटेन्शनान आमी काम केलें आनी तेंचें काम करून एक पावस पर्यंत दिलें. पूण आतां आमचो बिझनेस सर्वाय करूंक जाय जाल्यार आमकां रेट जाय आनी ती रेट आमी कंपनी कडेन डिमांड केल्लो आहा की 22 रुपयान आमकां रेट जाय. ती जो पर्यंत रेट मेळना तो पर्यंत आमी मायनींग खंयच्याच आदाराचेर करूंक सोदिना. तितूनसून कंपनीन फाटल्या ज्या एक 2-3 म्हयन्यांक जो एक एक्सपेरिमेंट केल्लो की कामगारांचे आनी वर्करांचे आनी ट्रकवाल्यांचे डिवायड एंड रूल करून आमचे पेटोवन दिल्ले. पूण ह्या कंपनीक खबर ना की लास्टाक हे ट्रकवाले आनी कामगार हे भावांचे आमचे संबंध आसा. आमी एकी कडेन जातलेच. तितूनसून जे हे बिचोले मायनिंगाचेर जे इफेक्टेड आहा म्हणजे शेतकार आसा, ट्रकवाले आसा, कामगार आसा आनी जो सारमानस जो गांव आसा तेंच्या खातीर जो पर्यंत हे सगळ्यांचो सुटावो जायना तो पर्यंत आमी ट्रकवाल्यांनी अशें ठरयल्लें आसा की आमचो सपोर्ट ह्या कामगारांक आसतलो, ह्या शेतकार भावांक आसतलो आनी त्या अनिल जो सारमानशेर जो आसा, जो पंच आसा तो सारमानशे वयलो त्या लोकांकूय आसतलो.